कविता सावंत. हांव एक सिनियर सिटीजन. आवय आनी भुरग्यां संबंध तो वेगळोच आसता. तर एक सादारण कुटुंबांतले एक भुरगे आवय बद्दल कितें विचार करता हेजे एक काल्पनीक हांवें एक कविता बरयला आनी ती कवितेचें नांव आसा आवय. ते हे हांवें कविता गाण्याच्या माध्यमांतल्यान प्रस्तूत करता. तर आयकात. काळजांतल्यान उलो मारता, मायेन ती गोपान घेता, अशी ही आवय म्हजी, अशी ही आवय म्हजी. काळजांतल्यान उलो मारता, मायेन ती गोपान घेता, अशी ही आवय म्हजी, अशी ही आवय म्हजी. चूक म्हजी पदरान धरता, खरेपणाचो रस्तो दाखयता, म्हजे रागार जायना केन्ना ती. चूक म्हजी पदरान धरता, खरेपणाचो रस्तो दाखयता, म्हजे रागार जायना केन्ना ती, म्हजे रागार जायना केन्ना ती. असो हो आधार आवयचो. काळजांतल्यान उलो मारता, मायेन ती गोपान घेता, अशी ही आवय म्हजी, अशी ही आवय म्हजी. आपूण उपाशी रावता केन्ना, म्हाका पोटभर वाडटा तेन्ना, दुखप म्हाका जाल्यार ती. आपूण उपाशी रावता केन्ना, म्हाका पोटभर वाडटा तेन्ना, दुखप म्हाका जाल्यार ती. रडटा लिपून खरे, असो हो आधार आवयचो. काळजांतल्यान उलो मारता, मायेन ती गोपान घेता, अशी ही आवय म्हजी, अशी ही आवय म्हजी. केन्ना म्हाजेर रागार जाता, केन्ना म्हाजेर थापटां मारता, मागीर कुशीन घेता म्हाका ती. केन्ना म्हाजेर रागार जाता, केन्ना म्हाजेर थापटां मारता, मागीर कुशीन घेता म्हाका ती, मागीर तोखणाय करता म्हाजी ती. असो हो आधार आवयचो. काळजांतल्यान उलो मारता, मायेन ती गोपान घेता, अशी ही आवय म्हजी, अशी ही आवय म्हजी.